खणी सुरू जाल्यो की आदल्याच कामगारांक कामार घेवपाची सक्ती करपाक जाय अशें केलें ना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी कामगारांनी दिल्या। फुडल्या सप्तकांत सगळ्या कामगार संघटनांक एकठांय हाडून तांची बसका घेतले। हे बसकेन कामगारांक कामार घेवपाची सक्ती करपा विशीं थाराव घेतले अशें कामगारांचें म्हणणें। मायनिंग बंद जालां आनी आयज मायनिंग बंद जावन आमकां इलिगली डिट्रेंच केल्या आनी केसी आमगेल्यो सगळे कोर्टान चलता आनी आयज ब्लॉक ऑक्शनां करता तेन्ना आमचो डिमांड आसा की जे प्रिवियस एम्प्लॉयर आसा जे प्रिवियस कामगार आसा तांकांच घेवन परत मायनिंग चालू करपाक दिलो। तशेंच परत दुसरो डिमांड आमचो असोय आसा की जे ब्लॉक दिता आसतना टर्म्स एंड कंडिशनां त्याच कामगारांक घेवची म्हणून ते बसून हें रुल्स घालपा जायो आनी त्याच कामगारांक घेवनूच तें काम फुडें चालू जावपा जाय आनी कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम म्हणटा ती मायनींग येवपाक जायना आनी लोकांचें भवित्य तें मायनिंगाचें जावपा जाय। तशेंच आमचे जे डिपेंडंट आसा तांकां सगळ्यांक रोजगार मेळपा जायो आनी तो सिस्टमॅटीक सस्टेनेबल वेव्हार हे मायनिंगाचो जावपा जायो। ताणें उलयताले आनी ते जर आमकां अशें बिट्रेयल करपाकच जर सोदता जाल्यार आमी टोटल एकठांय जातले, आमी रस्त्यार येतले, आमी म्हणजे मायनींग टोटली बेल्टाक आमी जागृकताक निर्माण करतले। एक रथयात्रा जशी काडटाले तशी आमी एक आमची रथयात्रा पोटाची रथयात्रा आमी काडटले आनी न्यायालयाच्या दरवाजो सुद्दां न्यायालयाचें दार सुद्दां जशें आमकां आमचे कडेन जितकी शक्ती आसा तितकी शक्तीपणाक लावन आमी न्यायाच्या दरबाराक सुद्दां न्याय मागतले। आमी बाकीचे युनियन आसा, ट्रेड युनियन आसा, सगळ्यांक एकठांय करतले। आमचें एक कन्व्हेन्स आसा, गोवा कन्व्हेन्शन ऑफ वर्कर्स। आतां हें जालें काय ना, बाकीचे AITUC तेंचे स्टेट नॅशनल कॉन्फरन्स ते सगळे ना, फुडल्या आठवड्यान आमी सगळे जितली ट्रेड युनियन आहा तेंची मिटींग घेवन आमी एक हो मुद्दो आसा तो मांडटले की जे कामगार आसा जेंकां आतां दुसरी कंपनी येता तांकां परत घेवन हो डिमांड आसतलोच आमचो। आनी ना धर म्हणजे थोडे रिटायर जाले आसतले जाल्यार तेंच्या भुरग्यांक घेवंक जाय।